लुकाचे शुभ वर्तमान। त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत माल मेलोसो ना। आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सर्ग धांपून दवरलोलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली। तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चडशी देवान एलिजाक धाडलो ना। तशेंच एलिजो प्रवाद्याच्या काळार जायतीं खोडकारां आसलीं, पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितोल केलो ना। आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो। तांचें नगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली, पूण सारको तांच्या मुदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो। देवाचें उतर हें।